आमी सध्या पैंगीण पाविल्ले आसा आनी आमच्या बरोबर मानेस्त आसा अजीत पैंगीणकर बाब, जे सिनियर जर्नलिस्ट आसा. आमकां तांचे कडेन उलोवपाक जाय. सर, हांव कांय प्रश्न तुमकां विचारपाक सोदता. आतां इलेक्शन लागीं येवपाचें आसा. एक जनरल प्रश्न जे लोकांच्या तकलेन सुद्दां आशिल्ले, कोणी विचारूंक ना विचारले तशे प्रश्न. 2017चें इलेक्शन जालें आनी हांगासरले आमदार जे आतांचे इजदोर आसा ते काँग्रेसच्या टिकेटीचेर जिखून आयले. मागीर ते अचानक BJPन गेले, जे 10 जाण आमदार गेले तांच्या बरोबर. लोकांक ही गोष्ट आवडली आवडूंक ना, कशें पळयता तुमी ह्या गोश्टी कडेन? पयलीं म्हळ्यार कशें आसा, लोक जे निवडून दितात ते आपल्या मतदारसंघाक जे आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तातूंत कांय तरी काम करची. मोस्टली म्हणजे जनरल रस्ते करप, उदक करप हें आसताच. त्याच बरोबर कितें आसा, आमची भुरगीं शिकिल्लीं आसात, त्या भुरग्यांक म्हत्वाचे म्हणजे नोकऱ्याचो, रोजगाराचो प्रश्न तांणी सोडोवचो आनी ज्यो काही दिसपट्टी गरज आसात त्यो तांणी सोडोवच्यो अशी एक सर्वसाधारण सगळ्या मतदारांचें मत आसता. परंतु हांगा उलटी जालें. हांगा जे इजदोर फर्नांडीस जे काँग्रेसीच्यान निवडून आयिल्ले ते विकास करपाक जाय आपल्या मतदारसंघाक अशें सांगून जे BJPक गेले ते मुळांतच हांगच्या लोकांक आवडिल्ले ना. ताचें कारण अशें की एक तर हो मतदारसंघ आसा तो बेजिकली भाजपाचो मतदारसंघ. फाटल्या इलेक्शनाक रमेश तवडकर जे आदले मंत्री आशिल्ले ते पयलीं दिसा सुद्दां म्हणजे निवडणुकाची उमेदवारी जाहीर करपाचे थोडे दीस पयलीं सुद्दां ताकाच उमेदवारी मेळटली अशे पद्दतीचें एक वातावरण निर्माण जाल्लें. आनी दुसरे जे उमेदवार आशिल्ले विजय पै खोत ते फाटलीं जे तांणी 10 वर्सां हांगा आमदारकी भोगिल्ली ताका दिसतालें की ह्या खेपेक आपल्याक उमेदवारी मेळची. कारण कितें जालें, 2012ची निवडणूक जी आशिल्ली ताजे पयलीं हांगा 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी आशिल्ले, 2 मतदारसंघ आशिल्ले, पैंगीण मतदारसंघ आनी काणकोण मतदारसंघ. आनी पैंगीण मतदारसंघांतल्यान रमेश तवडकर जिखून आयिल्ले आनी काणकोण मतदारसंघांतल्यान विजय पै खोत आशिल्ले. आनी विजय पै खोत हे तशें पळोवपाक गेल्यार सिनियर आसून सुद्दां 2012ची निवडणुकीच्या वेळार रमेश तवडकराक विजय पै खोताक डावळून रमेश तवडकराक उमेदवारी दिली. पूण त्या वेळार सगळ्यांनी एकठांय रावन काम केलें आनी रमेश तवडकर हे जिखून आयले. म्हणजे ताका परत मेळटली अशी दिसताली उमेदवारी, पूण ती दिनासतना विजय पै खोताक दिली गेली. आनी त्या वेळार साहजिकच कितें जालें, रमेश तवडकराचे बरोबरची कार्यकर्ते जे आशिल्ले ताका एक सिंपत आशिल्ली लोकांची. कारण काल पयर पर्यंत मंत्री आशिल्ले, 4-5 खात्याचे मंत्रीपद हाडे आशिल्ले आनीक ताका परत ताका उमेदवारी मेळची अशी लोकांक दिसता आसतना अकस्मात ती विजय पै खोताक दिली आनी तांणी बंडखोरीच म्हणपा जाय ताका, आमी बंडखोरी करून अपक्ष उमेदवारी हांगा लडयली. आनी ताजो साहजिकच दोगांचे भांडण तिस्ताचा लाभ जशें आमी म्हणटात, दोग जाणां भितर झगडी जाली. भारतीय जनता पक्षाची मतां हांगा फुटून विभागली गेली आनी तातूंतल्यान इजदोर फर्नांडीस इलेक्ट जाले. इलेक्ट जाले उपरांत तांणी आतां काँग्रेसीच्यान निवडून जरी आयले तरी हांगा शेवटी तुमकां खबर आसा की काणकोणाक आमच्या संपूर्ण गोंयाक काँग्रेसीक गोंयान मॅन्डेट दिल्ली आशिल्ली, 17 उमेदवार तांचे निवडून आयिल्ले आशिल्ले. परंतु ते सरकार करपाक तांकां अशक्य जाल्ल्यान भारतीय जनता पक्षाची सरकार थंय आयली आनी इजदोर फर्नांडीसेक विकासाची ध्येय दवरून मुखार दवरून जे भाजपांत गेले ताजे लोकांक ते आवडिल्ली ना. हांगासर तेंचे सांगलें की विकास करपाक गेला म्हणून. विकास जाला ही 5 वर्सां? तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार कंपेर टू हांव फाटलीं जी कितलींशीं वर्सांची हांगा जी निवडणूक पळयता, राजकारण पळयता, ताजे जर विचार जर केलो जायत न्ही, रमेश तवडकर आतांचेच पळय आमी, फाटलीं सोडून दिवया आमी, वासुबाई गांवकर सोडया, संजय बांदेकर सोडया, आमचे जगदीश आचार्य सोडून दिवया, ते सोडून दिवया आमी. परंतु ह्या कालावधीक जे आमी पळयतात, रमेश तवडकर म्हणा, विजय पै खोत म्हणा आनी इजदोर फर्नांडीस, ह्या तिगांच्या मदें एक मोख आशिल्लें, एक प्लॅनिंग आशिल्लें, एक नियोजन आशिल्लें. आपल्या गांवाक बाबा ह्यो गजाली जावपाक जाय हाजें एक नियोजन आशिल्लो म्हाका दिसता इजदोर फर्नांडीस हो उमेदवार आसा. कारण तांणी ज्यो काही गजाली केल्यो, 2-3 एग्जांपल तुमकां मुद्दम दिता की जो आमचो पैंगीण पंचायतीक जो मार्ली तिरवाळ जो भाग येता, जो गेली 60 वर्सां रस्त्याक लागून लोक झगडटाले, म्हणजे रडटात रस्तो जाय. फाटली इलेक्शनाक 2014च्या इलेक्शनाक तर तांणी मतदारसंघाचेर बहिष्कार घाल्लो, मतदान केलें नाशिल्लें तांणी पार्लिमेंटाच्या इलेक्शनाच्या वेळार की आमकां रस्तो जाय म्हणून. तो रस्तो तांणी ज्यो काही कायदेशीर बाबी आशिल्ल्यो तुमी आतां जर वचून पळयलें जायत न्ही तुमकां दिसतलें तो रस्तो तांणी डांबरीकरण केल्लो आसा, जालो तो. जे रमेश तवडकरा कडेन खातें आसून सुद्दां, आदिवासी कल्याण खातें आसून सुद्दां जे रमेश तवडकराक जमलें ना
तें ताणी केलें. आतां ताजे खातीर कांय ताका खुबशे प्रोसेस करचे पडले. म्हणजे थंय कलेक्टरा पासून ते आमचे बेंगलोर ताजें ऑफीस आसा थंय पासून ताका वचचें पडलें. हो एक म्हत्वाचो मुद्दो. दुसरी गजाल अशी आसा की लोलये पंचायत जी आतां मुखार जी पंचायत आसा त्या लोकांक उदकाची पिवपाची उदकाची खूब त्रास जाताले. पण कितलीशींच वर्सां गेली ताका स्वताक घराडेच उदक मेळनाशिल्लें ताज्या आसा जी स्वता आसा थंय उदक मेळनाशिल्लें. ताणी थंय हालींच आसा 15 दीस सुमार जाले. ताजे खातीर खूब ताका त्रास करचे पडले. खूब ताका एफर्ट्स घेवचे पडले. तातूंतल्यान ताणी थंय अंडरग्रावंड एक टँक बांदून घेतलो आनी ओवर एक टँक बांदून घेवन थंय ताणें उदकाची सोय कंप्लीट केली. तुमी जर मुद्दम हांगा जर पळयलें जायत ती ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सा कडेन जर गेले तेन्ना तुमी पळयलें जायत ती कंप्लीट टार जाल्लो आसा रोड. सगळं मुखार प्रोसेस तांणी डांबरीकरण जो केन्नाच जमलो ना कोणाक. बरोबर रस्ते आणि हे उदकाचो हे बेजीक तुम्ही म्हणटा तशे बेजीक प्रश्न आशिल्ले. हेल्थ फॅसिलिटीज बऱ्यो आसा काय, एज्युकेशन फॅसिलिटीज बऱ्यो आसा काय, अनएम्प्लॉयड यूथ भरपूर आसा म्हणून आमकां आयकपाक येता. ताजेर कितें केलें काय? बरोबर आसा. 1985 म्हणजे यादी प्रमाणे 1985 त्या वेळाचे आमदार म्हणजे मंत्रीपद जाकडे आशिल्ले वासुभाई गांवकर तांणी हांगा इंडस्ट्री इस्टेटीची स्थापन केल्ली हांगा श्रीस्थळ वाठारांत. उपरांत ताका मुखारी जे प्रोसेस करपाचें काम आशिल्लें ते संजय बांदेकरान केल्लें. सादारणपणे 1,40,000 स्क्वेअर मिटर एरियेक तो प्रोजेक्ट आसा. जागा तितली घेतिल्ली आनी 40 ते 50 थंय बारीक बारीक फॅक्टरीज आशिल्ल्यो. अमितांजली सारक्यो, फिलिप्स सारक्यो, आमच्यो मायक टायल्स, आमच्यो माणिक टायल्सा सारक्यो अश्यो 40-50-60 सुमार थंय फॅक्टरीज आशिल्ल्यो, ल्हान ल्हान युनिट्स आशिल्ले. आनी तातूंत सादारण काणकोणचे 500 ते 600 यूथ थंय जॉबाक वताले. आज सगळ्यांकच सरकारी नोकरी मेळनात. पूण जे आमचे हांगा ITI आसा, ITIंतल्यान ते भुरगीं शिकून तयार जातात टेक्निकल एज्युकेशन घेवन. त्या टेक्निकल एज्युकेशन घेवन भायर सरी त्या भुरग्यांक थंय साहजिकच जॉब मेळटालो म्हणटो लागीं जाल्यान तांकां तें शक्य आशिल्लें. परंतु कालांतरान हे युनिट्स करता आसतना सुरू करता आसतना सरकारा कडच्यान तांणी सबसिडी घेवन ते युनिट्स सुरू केल्ले. परंतु कालांतरान ते तांणी सबसिडी घेवन ते सगळे युनिट बंद जाले. पूण फाटल्या 25-30 वर्सांक तें काम कोणाकच परत सुरू करचें अशें दिसलें आनी हांगची मोठ्या प्रमाणाक बेकारी वाडली. आनी त्या बेकारी वाडील ताजो सुद्दां परिणाम ह्या आतांच्या इलेक्शनाचेर जावंक शकता. बरोबर बरोबर. आणि म्हाका दिसता खूब यूथ जेन्ना बेकार उरता तेन्ना कळटा की बाबा आपलें कितें तरी चुकता आपल्या हितून म्हणून. पळय आतां 2 प्रश्न आसा. एक मेजर म्हळ्यार BJPची तिकेट कोणाक वती ती अजून बरेच सस्पेन्स आसा. कित्याक ह्या फावटी सुद्दां कोण म्हणटा इजराक मेळचे ना, रमेशाक मेळटली, रमेशाक मेळचे ना, इजराक मेळटली. कितें जाता तें काँग्रेसीन आपली तिकेट फायनलायज केल्ली आसा जनार्दन भंडारी. कशें पळयता ह्या गोश्टी कडेन तुमी? बेजिकली काणकोणच अशें म्हणना हांव पण गोंयांक भारतीय जनताच्या विरुद्ध अशी एक वातावरण आसा. बरोबर. वातावरण विरुद्ध आसा. आतां काणकोणचो जेन्ना आमी विचार करतात काणकोणाक हो उलो सांगता तशें पयलीं सांगलें तशें हांवें काणकोण हो भारतीय जनता पक्षाचो बालेकिल्लो. फाटल्या तेंपाक फाटली इलेक्शनाच्या वेळार केवळ रमेश तवडकरान बंडखोरी केली म्हणून हो मतदारसंघ गेलो. ह्या वर्साक तीच परिस्थिती जातली. तशीच परिस्थिती निर्माण जातली. कारण आतां हें जें चक्र आसा आतां आमचे कडेन जनार्दन भंडारी हो काँग्रेसीचो उमेदवार म्हणून हांगा जाहीर जरी जाल्लो आसलो जाल्यार सुद्दां हांगा रमेश तवडकर म्हणा फाल्यां समजा रमेश तवडकराक जर भाजपाची तिकीट मेळ्ळी जाल्यार साहजिकच इजोर इजमेंट रावतलो. आतां इजोराक मेळ्ळ्यार तो रमेश तवडकर रावतलो काय ना हे अजुनी हातूंत ताजी क्लियर जाल्ली ना. सो विजय पै खोतान तर आपण अपक्ष उमेदवार म्हणून कामाक सुरवात केल्ली आसात. म्हणजे विजय पै खोत, रमेश तवडकर आनी इजोर फर्नांडीस हाजे बरोबरच चवथो कॅन्डिडेट जनार्दन भंडारी जालो. ताजे शिवाय आम आदमी पक्षाचो आमचो एडवोकेट अनुप कुडतरकर आनी RG पक्षाचो प्रशांत पागी हे 2 उमेदवार म्हणजे टोटल आमचे कडेन 6 उमेदवार आसात. आमकां आतां पर्यंत अशें दिसता की काँग्रेसीची मतां डिवायड जावन ती आम आदमी पक्षा कडेन वतली काय, RG पक्षा कडेन वतली काय. त्याच बरोबर BJPची भारतीय जनता पक्षाच्याय मतां मध्ये विभागणी जातली, मतां डिवायड जातली आनी ती मतां तीन कडेन विभागून वतली. एक रमेश तवडकर आनी रमेश तवडकर एक सायजेबल ग्रूप आसा. ताजे कडेन कसा तो आमचे आदिवासी कल्याण मंत्री आशिल्लो किंवा आदिवासी लोकांक बरोबर घेवन वता. विजय पै खोता कडेन एक ग्रूप आसा जो गेल्ले खेपे जी ताका मतां पडिल्ली ती भारतीय जनता आमच्या भारतीय जनता पक्षाचीच पडिल्ली. आनी रमेश तवडकर कडेन जो ग्रूप आशिल्लो तो भारतीय जनता पक्ष आनी अदर्स. हांगा कितें जाल्लें आसा इजोर फर्नांडीसा कडेन कित्याक काणकोणाक काँग्रेसीचे ना म्हणल्यार 7 ते 8 हजार ट्रेडिशनल वोटर्स आसात का आशिल्ले म्हणून आसात. अजून सुद्दां आसात. पूण फाल्यां ते काँग्रेसीकच वोटींग करतले म्हणून सांगपाक जायना. कारण परत ते 4 कडेन डिवायड जावन वतले. तातूंतली कांय मतां आम आदमी पक्षा कडेन वतली, कांय पक्षा RG कडेनय वतली, कांय मतां जी आसा ती काँग्रेसी कडेन आनी बाकीच्या कडेन वतली. पण आमी आतां सध्या जनार्दन भंडारी एज अ लिडर म्हणून कशें पळयतात? न्यू फेस आसा त्या खातीर विचारता. जनार्दन भंडारी लिडर म्हणून आमी आतां उलयतालो की तशें पळयल्यार तो ग्रासरूट लेवलाचेर गेलो ना. ताजें काम तो बरोबर ज्या वेळार हांगा अन्याय जाला, ज्या वायट गजाली घडल्यात
त्या वेळार तो आंदोलन करपाक मुखार येयला पूण तो अजूनय लोकां म्हऱ्यान पावलो ना. जनार्दन भंडारी हे नांव लोकांक खबर आसा पूण अमुकूच व्यक्ती जनार्दन भंडारी म्हण कॉमन मनशाक खबर ना. ताका खबर आसता गुळे तूं पळय पण रस्त्यार ज्यो काही एक्टिविटीज जाल्यात सरकारी कार्यालयां वचून तांणी वचून एजिटेशन करपाचें काम केलें. त्याच बरोबर कोविडाच्या वेळार तांणी भरपूर काम केल्लें आसा पूण तें खंय ऑफिस लेवलाचेर पूण कॉमन मनशा पर्यंत तो पावलो ना. वेरेस आमचो म्हादेव देसाई तो कित्या सुद्दां मागीर म्हादेव देसाई डोर टू डोर भोंवला. आपूण म्हादेव देसाई आपूण चेअरपर्सन आशिल्लो आपूण अमूक पूण जनार्दन भंडारी तितलें भोंवलो ना. जनार्दन भंडारीचें काम निश्चितच म्हादेव देसाई पेक्षा चड आसा पूण तो कॉमन मनशा पर्यंत पावलो ना. यूथ आसा तेजेर यूथ शक्ती आसा तेजेर पूण तो आतां ह्या 20-25 दिसां भितर कितपत त्या लोकां म्हऱ्यान वतलो तो लोक मोठी एक प्रश्न निर्माण जाल्लो आहा. खूप बऱ्या तरेन एनालायज केलें तुमी ही गोष्ट आणि प्रत्येक जो मतदार किंवा जो उबो रावपी आसा इलेक्शनाक कॅन्डिडेट तांकां सुद्दां ही म्हाका दिसता इन्फॉर्मेशन तुमची खूप फायदेशीर ठरतली. भाई थँक्यू व्हेरी मच तुम्ही टायम दिलो म्हणून. देव बरें करूं. थँक्यू.